आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक ब्रीफ करता आसतना सगळ्यात पयली हांव स्टेटीच्या वतीन ज्यांचे दुःख निधन जालां तांच्या बद्दल हांव तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं. तांच्या फॅमिलीच्या दुःखात आमी सहभागी आसा. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून आनी पुराय गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव परत एकदां तांच्या वतीन श्रद्धांजली व्यक्त करता आनी तांच्या दुःखात आमी सहभागी आसा. राती 11:15 वरांचेर जो आरपोरा हांगासर जो रेस्टॉरंट कम क्लब हांगासर जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट म्हाका 12:30 सुमार समजलो. 12:30 पावणे एकाक हांव म्हज्या घरांतल्यान भायर सरून हांवें DGP CS हांचे कडेन कोऑर्डिनेट करता आसतना 1:45 पयलीं हांव थंय पावलो आनी प्रत्यक्ष पळयल्या उपरांत त्या इन्सिडंटांत 25 लोकांचो मृत्यू जाल्लो. 6 लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमीट केले. तांचे ट्रिटमेंट एका वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. ही सगळी डिटेल्स इन्क्वायरी केल्या उपरांत सांगपाक खूब खेद भोगता की 25 लोक जे एक्सपायर्ड जाल्या तातूंतले 4 हे दिल्लींतल्यान 4 लोक हे दिल्लींतल्यान येयल्ले ट्युरिस्ट म्हणून आशिल्ले जे त्या क्लबात आशिल्ले ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. बाकीचे सगळे जे आशिल्ले हे थंयसर वर्कर म्हणून काम करताले. हे उत्तराखंडांतल्यान आशिल्ले, झारखंडांतल्यान आशिल्ले, 3 जाण नेपाळांतल्यानूय आशिल्ले. अजून 1-2-3 आयडेंटिफाय जावंक ना एक्झॅक्टली खंयचे ते, तांचेय बी सोदप सुरू आसा. बट उजो कित्याक लागलो जे डेथ जाला तांच्या घरच्याक